आज आमच्या राजमाची ह्या कार्यावळीत जे पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म म्हणून आमचो एक कार्यक्रम आसा आरडीएक्स गोवाचो त्या कार्यावळीत आज आमी आसा आमचे भोवमानेस्त वीज मंत्री बाब निलेश काब्राल हांच्या बरोबर. सध्या गोंयांतली जर परिस्थिती पळोवपाक गेले आमी जाल्यार जळी गोंयांत सध्या पॉवर कट, पॉवर फेल्युअर अशें आयकूं येता आनी सगळ्या लोकांचो एकूच हें आसा की पॉवर एकदां गेलो म्हणटकीर तो रोखडोच ताबडतोब परत पॉवर येना. आणि आम्ही जाण सोदता आमचो पॉवर मंत्री बाब निलेश काब्राल हो खरेंच पॉवरफुल मिनिस्टर कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन, पण आज तो पॉवर त्यांचे कडेन अजूनही आसा काय पॉवर मंत्री पॉवरलेस जाला हे जाणा जावपाक आज आमी मुद्दाम आसा. निलेश बाब तुमकां येवकार दिता आमच्या राजमाचे ह्या प्रोग्रामात. राजमाची म्हणल्यार पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म. आता हांवें जशें म्हटलें आता की एकूच कंप्लेन आसा लोकांची, पॉवर गेलो पॉवर रोखडो रिस्टोर जायना. कित्याक पॉवर रोखडो रिस्टोर जायना? पॉवर कितें आसा न्ही हांव आय हॅव टेकन ओवर फ्रॉम समबडी एल्स. म्हाका आतां पयर 1 वर्स जालें मिनिस्टर जाल्या पॉवराचो, पूण आय डोंट ब्लेम माय प्रिडिसेसर्स. पूण सिस्टम अशें जालें की नॉर्मल आमी ते आज चालू आसा ते फाल्यां चालू उरपाक जाय हेच करीत येयल्ले आसा इतले वर्सां. आनी जे लायनी ज्यो घातलेल्यो 40 वर्सां पयलीं, 50 वर्सां पयलीं, 30 वर्सां पयलीं परत चेंज करूं ना. आणि चेंज करताले फक्त ब्रेकडाऊन जाले जाल्यार रेनोवेशन आनी इम्प्रुवमेंट अशें हो सिस्टम डिपार्टमेंटान नाशिल्लोच. अकाउंटेबिलिटी नाशिल्ली. हांव म्हणना की हांव येयला म्हणून अकाउंटेबिलिटी आसा अशें म्हणना, पूण आतां हो मेजर अनफॉर्च्युनेटली गोंयांत एक फावटी पावस पडला तो खूब व्हडलो पावस पडलो, म्हणजे लेंथ ऑफ द ड्युरेशन आनी कंटिन्युअस पावस पडलो अशें गोंयांत म्हणजे खूब वर्सां पयलीं पडोना. पयलीं फावट खूब वर्सांनी इतलो पावस पडलो. सो दॅट इज वन मेजर रिजन हे लायटीचे. दुसरें कितें आसा, एक आमी 2-3 गोष्टी केल्ल्यो. एक बंच केबलिंग वर्क्स म्हूण टेंडर म्हाजे पयलीं कोणें प्रिडिसेसन काडलेलो तेका आमकां फेलियर सांपडपाक लागला. सो बंच केबलिंग खंय घातला थंय मातशें थोडे कडेन आमकां बरें रिस्पॉन्स येयला, थोडे कडेन मातशें फेलूय जावपाक लागला. सो दॅट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम. हे दुसरी गोष्ट. तिसरी गोष्ट जी आसा, जेन्ना पावस चड पडटा कंडेन्सेशन जाता आणि एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ हिटिंग अरेंजमेंट. सो आमचे जशें मडगांव म्हाका एक दिसाक 4 RMU फेल जाले. इतले लायफान केन्ना जावं ना. अशें करून आमचे हे आख्खे ड्युरेशन ऑफ आमचे पावसान वी हॅव लॉस्ट अराउंड 45 डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्स, 5 पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स, 1 मेजर पॉवर ट्रान्सफॉर्मर 220 kV सबस्टेशन. समहाव वी हॅव मॅनेज. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरांक जे टेंडर पडलेले आमचे कडेन स्टॉकान नाशिल्ले तांकां सांगून तेंचे थ्रू हाडून आमी बसयल्ले आसा. आतां आमी टेंडर काडला ते तरी तांकां दिवपाचे. समहाव वी मॅनेज इट. बट आय एम नॉट हॅपी. हांव सांगपाक गेल्यार आय एम नॉट हॅपी दॅट द वे वी हॅव मॅनेज द शो. बिकॉज आय फील दॅट 24 लायट आमी दिवपाक जाय. मे बी पावसान मातशे त्रास जाता, पूण बाकीचे आतां पावस गेलो आतां पासून मे पासून वी हॅव टू गिव 24 hours लायट अशें म्हाका दिसता. इन दॅट डायरेक्शन वी आर वर्किंग. ऑनरेबल सीएमाकूय सांगलां आमकां कितें आतां मेन मुद्दो म्हणल्यार ज्यो इन्स्टेड ऑफ चेंजींग रिकंडक्टिंग द लायन्स की आतां आमी गोंयांत रानां, आमची झाडां, आमची फुलां ही सगळी लोक कापपाक दिना. एक्झॅक्टली. आतां कितें म्हणटालो हांव पळय की पॉवर फेल्युअर जालो. पॉवर खंय कितें प्रॉब्लेम जाला, खंय फेल जाला, खंयसर एक्झॅक्टली फॉल्ट आसा हे सोदून काडपाची मशिनरी आमचे कडेन जाय तशी ना. ना ना कितें जाता पळय, आमचे जेन्ना ओव्हरहेड लायन आसता पळय, ओव्हरहेड 3 भशेची लायन आसता. एक पयली गोंयांत येता ती व्हडली लायन, आयदर एट 400 kV or 220 kV or 110 kV जी गोंयांत 2-3 सर्कीट महाराष्ट्राचे आनी कर्नाटकाचे येता. सावथ गोवाचे आमकां कर्नाटकाचे येतले. हांवें ते मेजर डिसिजन घेवन ते हांवें कट करून, कित्याक थंय खूब प्रॉब्लेम जाताले आमकां. ते मेंटेन जी लायन ते करताले ऑलमोस्ट 45 किलोमिटर ते गोंयचे खातीरूच करताले. आनी ती लायन जी येताली रानांतल्यान रानमोडांतल्यान येताली आनी ते तांकां व्हडलोसो प्रॉब्लेम जातालो, गोंयकारांक प्रॉब्लेम जातालो. सो हांवें डिसायड केलें आनी आय शिफ्टेड द एंटायर लायन टू द महाराष्ट्रा सायड सर्कीट. आणि आजपासून ती कर्नाटका सायडीन आमी घेवना. सो आय हॅव टोल्ड देम दॅट वाय आय हॅव नॉट टेकन इट बिकॉज दे आर नॉट मेंटेनिंग द लायन. दुसरो जो आसा गोंयांत जर येतली वी कन्वर्ट फ्रॉम 220 kV टू 33 kV और डायरेक्ट कंपनी, व्हडल्यो कंपनी आमी 110 लेवलाचे दिता. पूण सामान्य लोकां खातीर आमी 220 टू 33, 33 टू 11 टू डॉमेस्टीक LT लायन. सो वॉट हॅपन्स 33 kV लायन जे ओव्हरहेड आसा, एक लायन ऑलमोस्ट टेक्स 2-3 सबस्टेशन्स आणि मागीर 11 kV लायन सबस्टेशना वयता. ईच 11 kV लायन डिपेंडिंग ऑन द ट्रान्सफॉर्मर कॅपॅसिटी टेक्स अराउंड 35 to 40 ट्रान्सफॉर्मर्स. आणि हे जेन्ना तुमी पळोवपाक गेले
जाल्यार खंय तरी 11 kVA डिस्टर्ब जाली जाल्यार ऑल 35-40 ट्रान्सफॉर्मर डिस्टर्ब जाता. खंय तरी 33 kVA डिस्टर्ब जाले जाल्यार ऑलमोस्ट 2-3 सबस्टेशन डिस्टर्ब जाता. सो हेतू कितें जाला शी मेजॉरिटी जे आमी जो भाग पयल्लो आसा आमकां फॉल्ट जो आमकां आतां आमी ते चवकशी करून काडला इट इज बिकॉज ऑफ वेजिटेशन. 90% फॉल्ट इज बिकॉज ऑफ वेजिटेशन. एक तरी झाड पडून पडलें, एक तरी ब्रांच पडलो, एक तरी झाडां लागून ताका लागून ताका 240 जाल्यो 440 जाल्यो. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. सो आतां वी हॅव डिसायडेड एज अ पॉलिसी डिसिजन ऑनरेबल सीएम इज ऑल्सो एग्रीड की आमी अंडरग्राउंड पयली 11 कित्याक सरकारा कडेन पयसो ना असो न्ही. सीएम तर तूं करताच पूण जाय तितली करना आमकां मेळना. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी चेंज करपाक आतां जर फेज चालू केलो जाल्यार आमकां कितल्या हजारांनी कोटी जाय आनी विच इज नॉट प्रॅक्टिकल. सो वॉट वी आर डुईंग इज फर्स्ट आमी 11 kVA जे अंडरग्राउंड करपाचे विशय आसा हे पयलीं आमी करून घेता आनी वी वील स्टार्ट टार्गेटींग. ऑलरेडी म्हणजे टेंडर येवपाक लागले 11 kVA. सो ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 months we will target making underground as 11 kVA underground and it will take over a period of next 2 years. So ते जाल्यार एटलीस्ट 11 kVA सर्किटाचेर एक खंय खानो मोडलो जाल्यार ती आख्खी लायन डिस्टर्ब जावची ना. आनी नॉर्मली अंडरग्राउंड आमी पयला जे आमी तेजेर केला मडगांव सारख्या शहरान, मागीर आमचो थोडोसो वास्को शहर हो खंय अंडरग्राउंड आमी केल्ले आसा. वी हॅव फाउंड दॅट द रिलायबिलिटी ऑफ अ 11 kVA line on an underground section is far more better than an overhead line. Because even if we have faults on the underground section, it is because of manual fault. म्हणजे खंय तरी कोण फोडटा, कोण ते डिस्टर्ब करता, कोण केबल घालता आनी कितें करता तेन्ना ब्रेक जाता. मागीर इट टेक्स 4-5 hours टू रिपेर. बट हे जे आसा दीस ओवरहेड लायन वेन इट इज किलोमिटर्स टुगेदर ऑलमोस्ट थोडे 11 kVA लायन आमचे 25-30 किलोमिटर वयता. सो फिजिकली मॉनिटरींग करूंक पडटा आनी तो झाड खंय पडला जे पर्यंत डिटेल जायना ते रिपेर करून घेवना. आता तुम्ही म्हटले अंडरग्राउंड केबलिंग सेफ आणि इट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट आणि तुमच्या लोकांक चड त्रास जावचे ना अंडरग्राउंड केल्या उपरांत. कित्याक ओव्हरहेडचेर झाड पडलें तुटलें जाता. अंडरग्राउंड केबलिंग आतां म्हणजे मडगांवां जाला, पणजे जाला, खूब कडेन जाला. पर्वरी सध्या हांव अशें म्हणटा कितें की पर्वरी ही आतां कॅपिटल सिटी जर म्हटलें जाल्यार तितून कांय चुकीचें जावचें ना. पणजे ही हेरिटेज कॅपिटल सिटी जातली आनी पर्वरी आनी कांय 5-10 वर्सांनी पुराय पर्वरी असेंब्ली पर्वरीन आसा, आतां हायकोर्ट पर्वरीन येता, सगळें पर्वरीन येता आनी पुराय पणजेची जी कम्युनिटी आसा बिझनेस कम्युनिटी दे ऑल हॅव शिफ्टेड टू पर्वरी. पर्वरी इज गोइंग टू बी द सेकंड कॅपिटल ऑफ गोवा म्हटल्यार चुकीचें जावचें ना. आनी पर्वरी अंडरग्राउंड केबलिंग जालां पण आत्तां हांव हांगा येवपाक भायर सरच्या पयलीं लायट गेली आनी डेली सद्दां 5 वरांचेर लायट जी एकदां चल्ली ती रातची 8 पर्यंत येना. पर्वरी अंडरग्राउंड केबलिंग जाला आसतनाय हें कित्याक? ना पर्वरी अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा पूण तुमी म्हणटा ते म्हाकाय खबर आसा. 5 दीस पयलीं आमची जी 33 kVA लायन जी तिवीच्यान पर्वरी येता डबल सर्किट लायन म्हणटा पळय आतां एक्सटेन्शन जे केल्ल्या रस्त्याचेर कितें जालां हांव पयर सीएमाकूय नोट मूव केला. नॉर्मली जेन्ना हायवे काम करता हायवे प्रायोरिटी इज टू शिफ्ट द एक्झिस्टिंग युटिलिटी टू द सायड. हें करनासतना हायवेन काम चालू केलें आनी आमचे जे आतां अंडरग्राउंड केबल 4 सर्किट जे येता ते 2 सर्किट डॅमेज आसा. सध्या आज तूं सांगता ते पळय आज डॅमेज आसा, काम चालू आसा. हांवें म्हजे उतराचेर मनशाक आपोवन शेनवाराच्यान 450 मिटर्स लायन ऑफ 33 kVA आमी आतां सायडीच्यान बोरिंग करून घालपाचो प्रकल्प जाता. तो रोखडोच जायना न्ही, टायम लागता. सो समाव तुमी म्हणटा ते हांव मानता. समाव वी आर मॅनेजिंग विथ द एक्झिस्टिंग हांगाच्यान आतां पणजेच्यान थोडी डायवर्ट केल्या आनी खंयच्यान डायवर्ट केल्यार वी आर मॅनेजिंग पर्वरी. इफ यू गो टू सी 2 सर्किट्स which is drawing for Porvory, we draw around 240 amps. We are facing one circuit is a failure and we are unable to give power. But somehow we are managing from EDC around 150 amps. दुसरेकडे 30 amps करून असे करून Porvory सध्या मॅनेज करतात तील रिपेअर द केबल. सो अंडरग्राउंड केबल जे आता किती जाता साहेब आमचे गोंय जे आसा इट्स नॉट अ डेव्हलप्ड स्टेट, इट इज अ डेव्हलपिंग स्टेट्स. आणि जे रस्ते आणि बाकीचे जे गोष्टी आसा दे आर नॉट आमचे रस्ते सायडीन एक्वायर केल्ले नासा. वी कुड हॅव पुट आतां एक्वायर्ड विथ पण आता एक्वायर केला आता ते केबल तुम्ही डॅमेज झाला पण पर्वरी त्रास होता. इट इज रायट इन द सेंटर ऑफ द बायपास. तो फॉल्ट आमकां लोकेट जालो पण आता रिपेअर करपाक जायना कित्याक तो रस्तो कॉन्क्रीट रोड फोडूंक पडटलो. सो तुटी जाताच त्यो मातशे त्रास पडटले. पण नाव वॉट वी आर प्लॅनिंग टू डू 11 kVA जी आसा वी आर प्लॅनिंग टू डू इन द डेव्हलप्ड एरिया वेर द रोड आनी वायडन जावचो ना. सो दॅट लायन वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट.
अंडरग्राउंड. आणि आता एक दुसरी गजाल म्हटल्यार कितें डबल सर्किट हाय टेन्शन लायन जी आसा पळय ताजेर डबल सर्किट आसता पण ताजो फायदो व्हडलोसो कांयच जायना कोणाकूच लोकांकूय जायना किंवा डिपार्टमेंटाकूय जायना अशें दिसून येता अशें आयकूंक येता की हाय टेन्शन वायरीचेर 2 सर्किटां आसता 2 लायनी दोनांनी करंट आसता पण समजा एक जर लायन फॉल्टी जाली तर दुसऱ्या लायनीचो करंट कम्युनिटीक दिवपाक मेळना दुसरी लायन बंद करून फॉल्टी लायनीचेर काम चालू आसता. तुम्ही 2 लायनी करपाचो कारण कितें मागीर ते पयलीं 2 सर्किट केले करपाची ते पयलीं केले टू मेक इट चिपर म्हणजे एक पोलाचेर 2 सर्किट. हय सो आता कितें जालां हांव तुका सांगता तशें कांय नासता तें. आता आमी आपार म्हण कंपनी 110 kVA आमी कंडक्टर चेंज करता. आमी विजल कंडक्टर तो व्हडलो कंडक्टर करता वेर द कॅपॅसिटी फ्रॉम द एक्झिस्टिंग 250 amps विल गो टू 450 amps डबल द कॅपॅसिटी. दॅट ऑल्सो इज अ डबल सर्किट. पूण इफ यू गो टू सी तुम्ही वयचे आनी लोकांकूय दाखयचे तुमच्या माध्यमांतल्यान थंय एक्झिस्टिंग हॉट लायनीचेर काम करता म्हणजे एक सायडीन सर्किट लायव्ह आसा दुसऱ्या सायडीन ते केबल काडटा चालू आसा लायन एक सायडीन आनी तेजो इंटरवल जो आसा ऑलमोस्ट 2.5 मीटर आसा व्हडलोसो ना पूण वर्क चालू आसा. पण तुम्ही कितें म्हणटा पळय डबल सर्किट आमचे 33 kVA लायन जे आसा इट इज क्लोज बाय. नॉर्मली हू मेंटेन्स डबल सर्किट आमचे गोंयकार भाव जे आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात काम करता गोंयकार भावाचे हांवें सांगपाचें थोड्या गोंयकार भावाचे खूब बरें काम करता थोडे नाका जाल्ले विशय करून काम करूंक सोदना सो तेन्ना ते त्रास जाता. पूण इफ यू गो अँड सी टुडे आपार कामाक आमी वी आर चेंजिंग द एंटायर सर्किट ऑफ एन्ना जे आमकां प्रॉब्लम जाता वी हॅव ऑलरेडी टेंडर आनी रोखडेच आनी काम चालू केलां वी हॅव मेड सगळो प्रक्रिया हॉट लायन म्हणटाचे तेजें सद्या काम चालू आसा. एक सायडीन 110 kV लायन 33 बी न्ही व्हडली लायन एक सायडीन चालू आसा एक सायडीन ते केबल न्यू वायरी ओडटा. सो इट इज नॉट लायक दॅट इट इज द सायकोलॉजी ऑफ सम पीपल हू डोंट वॉन्ट टू वर्क विच इज हॅपन. बट वॉट एव्हर यू आर सेईंग is wherever आम्ही 33 kVA डबल सर्किट घातला नाव वॉट वी प्लॅन टू डू इज पुट अंडरग्राउंड केबल. आता अंडरग्राउंड केबल म्हणटा पळय देर इज रिस्ट्रिक्शन केबल जर आम्ही 600 स्क्वेअर एम घातलो 400 स्क्वेअर एम केबल घातलो लोड रिस्ट्रिक्शन असतं पण ओपन कंडक्टराचे वी कॅन कॅरी 3 times द लोड ऑफ अंडरग्राउंड केबल. पण आमच्या गोंयांत कितें जाता जेन्ना आता अंडरग्राउंड घालचोच पडटलेच कितें ओव्हरहेड चड त्रास जावपाक लागले झाडां बाडा आमकां लोक मारपाक दिना. फुडल्या पावसा पयलीं हांवें एक टेंडर काडपाक केला की मॉडर्नायज इट. We are going to remove a drone survey before in the month of February. The entire networking of 11 kVA, 33 kVA, 110 kVA, 220 kVA will be surveyed by drone, not physical survey. Okay. And geotagging करून थंय आमकां झाडां मारपाक जाय. That report will go to the concerned executive engineer, who has to see that the assistant engineer and the down the line staff एक clear करून घेवपाक जाय in the month of February, March. So हे पाटी आमी डिसायड केला so that after they say that आम्ही काम केला we are also going to again survey with the drone and see whether it is done as per what has to be done. So this precaution we are going to take at this range. आता एक कारण पहिले कोलवाळे आमचे एक मेन ग्रीड आसा आणि कोलवाळच्या ग्रिडाच्यान थिवी सबस्टेशनाक पावर येता आणि फ्रॉम थिवी सबस्टेशन मागीर म्हणा पर्वरी रेशमागुश कांदोलीम सांगोळडा हांगासर जे सबस्टेशन्स आसा तांकां सगळ्यांक पावर चाललो. In case of failure of thieving substation, ह्या पुराय हे जे भाग आसा पळय सगळे भाग काळखांत जाले. ना तुम्ही म्हणटा पळय आणि दुसरी गजाल कितें आसा की ह्याच मागीर 1 2 3 4 5 6 जी हे आसा थंयसर जर मदीं आनीक एक जर सबस्टेशन केलें जाल्यार ताचो फायदो कांय जायना. त्याच्या परस एक सबस्टेशन अशें करून ते पॅरलली कोलवाळेक जर कनेक्ट केलें जाल्यार यू कॅन बायपास एंड गिव करंट टू द फेल्युअर एरिया ना तशें जायना सद्या. तशें न्ही ते पयलीं जे स्टेजींग आशिल्लें तें करपाक जाय आशिल्लें. आतां हांव तें घेवन बसला आमी आतां रिंग फिडींग म्हणटा ताका रिंग फिडींग म्हणजे एक सायडीन जर गेले जाल्यार दुसऱ्या सायडीच्यान बॅक फिडींग करूंक शकता. दीस इज वॉट वी आर डुईंग फॉर 11 kVA आतां आमी चालू केला. तुम्ही म्हणटा पळय 220 kVA सायडीचे 220 वा 33 kVA सायडीचे सबस्टेशन येता ते नाशिल्लें. सी तुम्ही म्हणटा पळय हांव नको तुम्ही कोणा सांगलें पण टीव्हीच्यान जर 33 kVA सर्किट येता तो एक ट्रान्सफॉर्मर ना ताका 4 ट्रान्सफॉर्मर पयर एक फेल जालो आता आमी तो न्यू केला 50 MVA आता न्यू घालता ते ऑलरेडी दिला. सो समहाव वी आर मॅनेजिंग इवन आफ्टर फेलियर ऑफ अ 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर. नाव वी आर ऑलरेडी गोइंग टू टेंडर 4 न्यू बिग स्टेशन सबस्टेशन वन इन सालिगांव वन वी आर गोइंग टू कंडक्ट एट आमचे माथुये वन इन वेर्ना आणि मागीर आमी टू एट 220 म्हणजे 33 kVA लायन
at 110 or 220 station, we are going to make a ring feeding system in the entire networking of Goa. So तुम्ही कितें म्हणटा पळय थिवी इज इफ इट फेल्स देन हे एरियाक ना हांव मानता तुम्ही सांगता बट इनसायड टीव्ही वी हॅव गॉट अराउंड 3-4 ट्रान्सफॉर्मर्स which supply to different modes of transport म्हणजे 33 kV सायड. सो फेलियर जाले जाल्यार बॅकबोन अशो थिवी ना म्हणून आमचे आसा. आमचे मागीर फोण्या आसा, आमचे शेल्ड्या आसा, आमचे कुंकोळ्ळे आसा. सो आतां वी आर मेकिंग कदंबा जे हांगा वयर आसा आमचे थंय वी आर मेकिंग अ स्टेशन फॉर दीस which tenders will be floated in the next 2 months where we are going to connect a 220 kV level or 110 kV level असे चालू आसा. आता सब स्टेशन्स जे आसा पळय आनी ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा ते अशें आयकूं येता की जवळ जवळ 40 वर्सां जुने आसा. 40 वर्सां पयलींचे बसयल्ले ट्रान्सफॉर्मर तेच ट्रान्सफॉर्मर चलता. फॉर एक्झाम्पल जर हांव दिवपाक गेलो व्हेरी क्लोज टू मी इज रिवर नेव्हिगेशन डिपार्टमेंट फिडर आनी आमकां बेतीन तर पर्वरी भागाक सदांच पावर फेल्युअर जाता आनी आमी फोन केल्यार आमकां एकूच उतर आयकूं येता फिडर फॉल्टी फिडर फॉल्टी फिडर फॉल्टी. हांव स्वता गेली 6-7-8 वर्सां आयकता की रिवर नेव्हिगेशन डिपार्टमेंट फिडर इज फॉल्टी. 8 वर्सांक तो फिडर चेंज जायना काय म्हणटा. 40 वर्सांचो हो फिडर 8 वर्सां ते आमी आयकता. ना फिडर तेच म्हणटा 11 kVA फिडर होतो म्हणटा पळय 11 kVA फिडर गुरुद्वारा कडेन तो हांगाच्यान सालिगांवच्यान वयता गुरुद्वारा. तो चेंज जावंक शक्यताय ना काय म्हणटा. ना तो वयता डॅन्स फॉरेस्ट मदीं झाडांतल्यान वयता तो. हय. सो दॅट इज वाय वी आर प्रपोजिंग अंडरग्राउंड सांगला तुमकां. सो दीज आर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट 2 years प्रोग्राम्स ऑफ दिस गव्हर्मेंट टू पुट वेअर वी आर फेस्ड डिफिकल्टीज ऑफ फिडर्स इन टू अंडरग्राउंड फिडिंग. सो दॅट विल गिव्ह अस रिलीफ आणि दॅट विल हेल्प अस टू मेक द सिस्टम मोर प्रोडक्टिव्ह. इट इज नॉट दॅट आणि कितें जाता हांव आज सांगून फाल्यां जावचें ना. इट टेक टायम बट एटलीस्ट आय एम प्लॅनिंग एन इनिशिएटीव आनी प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक घेवन करता. नॉट दॅट वॉट आय फील टू डू करपाक जाय अशें ना. हांव मंत्री जावचे पयलीं म्हज्या मतदारसंघाचे आमी इतले वर्सां आतां कितलेच वर्सां हांव काम करता. आमच्या मतदारसंघात तुमचे भशेन प्रॉब्लेम ना. वी हॅव ऑलमोस्ट 24 hours इलेक्ट्रिसिटी अँड 24 hours वॉटर. आता लोकांक हें आयकल्या उपरांत दिसतलें कितें सांगता की मंत्र्यान आपल्या भागांत लोकांक त्रास ना आपलो सगळो त्रास पयस केला आनी दुसऱ्या भागांनी दुर्लक्ष ना. हांव मंत्री म्हणटा. आमी मंत्री जाल्यार एकूच वर्स जालें. हें करपाक कितलीं वर्सां लागता. हें करपाक म्हाका कितलींच वर्सां लागली. हांवें 2-10 MVA ट्रान्सफर तेन्ना झगडून करून फुडें व्हरून ती कामां कमिशन करून घेतली बिफोर बिकमिंग मिनिस्टर ऑफ पॉवर. बट आय नो हाव इट इज डिफिकल्ट. म्हणजे म्हाका खबर आसा की लोकांक त्रास जाता. ताका लागून हांवें गोंयान आख्खो म्हजो नंबर दिल्लो आसा पर्सनल नंबर. लोक म्हाका फोन करता मेसेजीस घालता इवन LED लायटीचे आमी घालता. सो पीपल बी आय एम नॉट सेइंग 100% सक्सेस आसा बट एटलीस्ट पीपल मेक अस अवेअर. आतां लोकांनी जर आमकां कंप्लेन दिली आमी बुक मेंटेन करता आमचे गव्हर्मेंट स्टेशन ऑपरेटर आमी तेजेर चौकशी करता. पूण लोक जेन्ना आमकां सांगता लोक जेन्ना मेसेज घालता वी कॅन टेक कोएसिव्ह एक्शन इमिजिएटली. आनी आय इंटेंड टू डू दॅट सेम थिंग टील माय कंटिन्युटी ऑफ माय टर्म ऑफ 2.5 years. टुडे विथ हांव सांगू शकता की हांव लोकांक सांगू शकता की तुमचो कोणूच न्यू कनेक्शन घेता सिंगल फेज मिटर वा 3 फेज तुमकां जर कोणें मिटर घे म्हणलो म्हाका फोन करता मनशाक हांव कितें करपाचें करता. हांव गर्वान सांगू शकता की तुजी पोला वयली सर्वीस वायर येता ती जर डॅमेज जाली त्या डिपार्टमेंटाचें काम करपाक कित्याक हांवें म्हजो स्टोर म्हाका हें करपाक ऑलमोस्ट 1 वर्स लागलें आनी आज म्हज्या स्टोरान सगळें सारकें आसा. आतां ट्रान्सफॉर्मर मातशें वयर सकयल जाता न्यू ट्रान्सफॉर्मर कित्याक आमी रिपेर करपाक आतां ट्रान्सफॉर्मर दिना हांवें बंद केलें. कितें लेवल आमी जेन्ना लेवल 2 लेवल 3 ट्रान्सफर म्हणटा तांकां जर रिपेर करता जाल्यार लेवलच उरना. तेजे आमकां आनी त्रास जाता. सो वी हॅव आय हॅव डिस्कंटिन्यूड रिपेरिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. पण अशें आयकूं येता पर्वरी भागान आमच्या खूब फावटी समजा कोणाचें एखाद नवें कनेक्शन घेतलें जाल्यार मिटर डिपार्टमेंट सांगता आमचे कडेन मिटर ना तुमी मिटर विकतो घे आनी बसयता ना जाल्यार तुमी आमचे मिटर येसर रावात. आमी 2 जाणांक हांवें सस्पेंड केला आनी आज सगळ्यांक खबर आहा. वयर आनी खंयची कंप्लेन येयली हांवें तांकां सस्पेंड करपाक चुकलो तो ते मनीस. रिजन बिकॉज ते वचून तांकां पांयां पडले आनी त्या लोकांनी म्हाका येवन सांगलें ताका सस्पेंड करा. लोकूय ताचे मातशें पिशेपणी करता. इफ माय डिपार्टमेंट हॅज टू इम्प्रूव वी हॅव टू टेक स्टर्न एक्शन. नाजाल्यार जावचेंच ना. आमी बरेपण सोडून म्हाका बरेपण लोकां कडेन जें काम करता लोकां कडेन जोडपाक जाय. थोडे म्हज्या डिपार्टमेंटान खूब बरें काम करता पूण एक 10 जाण काम करना ते काम करना आमकां तेंकाय काम करपाक मातशें फाटीं फुडें सरता. सो वी आर टेकिंग आनी हांव लोकांक म्हणटा म्हजो नंबरूय पळोवन दिता 9822103292 हो म्हजो पर्सनल नंबर.
कितें जाल्यार आतां फोन करता बगर SMS घातले जाल्यार सोल्युशनूय मेळटा. आतां तुमकां जर कोणेंय सांगलें की मिटर हाड वा सर्वीस वर हाड म्हाका फोन कर जाल्यार SMS कर ते फुडल्या कामाक हांव करून घेता. गोंय स्वतंत्र जालें 1961 तेन्नाच्यान आयज पासून उदरगत जायत आसा गोंयची सगळ्या वाठारांनी म्हण टेक्निकल वाठार उदरगत मागीर इंडस्ट्रीज उदरगत जायत आसा. गोंय राज्यान इतकें उदक आसा इतके वजरे आसा एक तुमच्या लक्षांत हाडून दिता हांव की हरवळ्या जो वजरो आसा वॉटरफॉल आसा थंयसर एक पावर सबस्टेशन हरवळे गांवा खातीर ल्हानशें केल्लें तेची जर आयज परिस्थिती पळयत जाल्यार तें सगळें कळमेलां आनी कदाचित अशें आसूं की तें काँग्रेसच्या राज्यान केल्लें इंदिरा गांधीचो थंय फोटो लायिल्लो आसा अजुनूय थंयसर भितर आनी दीस वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अशें बी थंय दिसलां म्हणून कदाचित भाजपाचें किंवा दुसऱ्या पार्टीचें थंय दुर्लक्ष जालां काय की कित्याक कोणीच सरकारान त्या सबस्टेशना कडेन लक्ष दिलें ना जें सबस्टेशन पुराय त्या हरवळ्या वाठारांच्या लोकांक स्ट्रीट लायट आनी घरांनी लायट दितालें तें अक्षरशः आयज कळमेवन थंय गेल्लें आसा. जनरेटर कळमेल्या पायपलायनी कळमेल्या हरवळ्या वजऱ्या वयल्यान सारकें थंय पावर लायन हाडून थंय पायप तो जनरेटर थंय चलतालो आनी हरवळ्या गांवांक करंट मेळटालो. हे तुमी पळय सांगता म्हाका ऑफ हँड म्हाका खबर ना पूण हांवें कितें केलां हांवें सगळ्याक आज पासून मंत्री जावन हांव सगळे सबस्टेशन पावना. आतां म्हजो दौरो आसूं कित्याक पयलीं सुवातेर म्हाजे डिपार्टमेंटाचे जे आसा आज तुमी आयकता की पावर सप्लाय निलेश काब्रालकर करता म्हाका करपाची कांयच गरज ना पूण कितें खंयचें डिपार्टमेंट चलपाक जाय आनी डिपार्टमेंट जर आमी चलयले जाल्यार चलतले. खंयच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जाणेकल्याच्या डिपार्टमेंटान जी आसा वेवस्था ती करपाक जाय. हांव जर पावर सप्लाय घेयना आनी हांव जर पावर सप्लायक पयशे दिना जाल्यार पावर सप्लाय ते गव्हर्मेंट कितें गोंयांत पावर जायना. तुमी म्हणटा पळय हरवल्याचें म्हाका खबर ना हांव आतां एवरी सबस्टेशन ओवर द नेक्स्ट 4 months म्हणजे सेट केलो हा टायम टेबल एवरी सबस्टेशन आमी करतले. थंय जर बीजेपी काँग्रेस कांय ना लोक आमचे गोंयकार आमी सगळे गोंयकार गोंयकारांक 24 वरां लायट मेळपा जाय हो म्हजो हेतू. तितून जर तुमी हरवल्याचे जे हे आसा म्हणटा पळय कितें कळमेला म्हणटा पावर स्टेशन आसा म्हाका इतली आमची परिस्थिती इतली वायट ना पूण तुमी जर थंय कितें तरी वेवस्था केली खंयची WRDन बी आसतली केल्ली कितें पंपींग केलो आसतलो आनी कितें हांव वचून कसली पळयता तेजेर कितें आनी हांवें म्हटलें कितें की गोंयांत इतकी वर्सां उदरगत सगळ्या वाठारांनी जाल्या गोंयांत इतकें उदक आसा इतके वजरे आसा आनी गोंयांत आमचें एक पावर स्टेशन कित्याक जायना स्वताचें आमी पावर सदांच विकतो कित्याक घेता तशी कॅपॅसिटी गोंयची ना काय म्हणटा. ना पळय पावर स्टेशन विचार जावंक ना केन्ना पळय तुमी इंडियाचो जसो सिनेरियो पळयलो गोंयच्या सोड सायडीन अख्खे इंडियेचो जर सिनेरियो पळयलो पावर जनरेशन सोर्स जर तुमी पळयलो 90% जो पावर जनरेट जाता इंडिया भितर इज ऑन थर्मल ऑन न्यूक्लियर आनी हार्डली 15 to 20% इज ऑन हायड्रो. रिमेनिंग आता जो जाला इज रिन्युएबल एनर्जी. सो रिन्युएबल एनर्जी म्हणजे सोलर विंड आणि सोलर हायड्रो इज ऑल्सो रिन्युएबल एनर्जी नो डाउट अबाउट इट बट द पर्सेंटेज इज व्हेरी लेस. आज हांवें जेन्ना गेले म्हाजे मतीन आशिल्लें आमचें सेलोली धरण आसा हांगा आसा तें आसा पूण इट इज नॉट इकॉनॉमिकली वायबल टू मेक दॅट पॉवर जनरेशन फॉर गोवा. आमी ₹1.40 लायट दिता साहेब. आज जर तांकां जर इन्व्हेस्टमेंट करून ते जर तुमी सांगता ते भाशेन जर केले ते आमकां ₹6 ₹7 लायट पडटली पूण आमकां परतून सबसिडी जातली. आज आमचो भायलो पॉवर घेवन आमी हे करूं शकता. गोंयांत जर आमी हे सगळे तूं हायड्रो घातले तर ती ₹7 or ₹8 आमकां घेवंक पडटली मागीर ते वयले पयशे कोण घालतले. सो हेजे सगळे इट्स नॉट फिजिबल. इट इज नॉट फिजिबल बिकॉज वी आर गेटिंग पॉवर एट अ cheaper rate right now because of long term planning of the central government on power supplied by coal plants, the thermal plant or दुसरे plant जे आसा आमकां we require around 660 megawatts of power every day and this power commitment of almost 350 megawatts of power we have got a commitment of at ₹1.97 आणि तुम्ही सांगता ते जर आम्ही करपाक गेले जाल्यार वील हॅव टू टेक पॉवर एट द कॉस्ट ऑफ ₹8 and ₹7 which is economically not viable. आता एज पार्ट ऑफ रिन्युएबल एनर्जी एज पार्ट ऑफ गेडा आम्ही सोलर पॉलिसी काढल्या साहेब. लोकांकडे तुम्ही पावयची 50% आम्ही सबसिडी दिता आणि पीपल शूड बी ऑटोमॅटिकली कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू सोलर एनर्जी. इतले सिंपल प्रोसेस केला. वी आर कनेक्टिंग दॅट इनटू द ग्रीड. वी आर गिव्हिंग 50% बॅक ऑन द इन्व्हेस्टमेंट आणि वी आर इन केस दे प्रोड्यूस मोर वी आर पेईंग दॅम एट ₹3. हे सगळे आम्ही आता करपाक जाय. हांवें म्हजें आतां तुका सांगता एक्चुली आय शूड नॉट टेल हांव म्हजें एन्सेस्टर घर म्हजें नागवा हें तूं आसा पूण हांवें आतां टू बी लिटल डिफरंट आय एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट
a new house. हांव म्हज्या फ्लॅटान रावता, 3 bedroom फ्लॅटान म्हज्या मतदारसंघात रावता. Today we have to be different. So I want to be different. Is the new house what I am going to construct is going to be not dependent on government power supply at all. Renewable energy. It is going to be entire renewable energy on solar, wind and battery power, which will power my entire house of 6 bedrooms. अशें हांवें चिंतलां. So this is a dream which I want to carry. आनी अशें जर सगळ्या गोंयकारांनी केलें, there is nothing less, because भायले USA बी स्टेटीनी it is already gone ahead. People are not dependent on government grid anymore. There are a lot of counties where it is there, the generation is solar, storage, reuse at night. So I must say that maybe there are some people whom I don't know. But my intention is I am not going to depend on But for renewable energy, समजा कोणी घेता म्हणत करता आपण इन्स्टॉलेशन जाल्यार 50% subsidy. 50% subsidy for domestic houses. For domestic houses. दितात तेच सांगता तुमकां. So people have to do so. I am going to do, but I am not going to take electrical connection in my new house. हांव थोडे दिसांनी चालू करपाचो आहा. And my dream is to see that my house does not take energy from the government, does not take any water supply from the government. It is going to be a house where I am going to generate my own water. आज कितें जाता आमकां जे उदक नेचर आसा पळय, we have so much आमचे Sources. no आमचे moisture आसा पळय, you can convert this moisture into water. So I intend to do all these things and let's see how successful I am. आता एकच लास्ट प्रश्न विचारता. तुमचें एक दुखणें आसा अशें म्हाका आयकूंक येयलां. आनी दुखणें म्हणल्यार डिपार्टमेंटा कडेन जाय तितलो मॅन पॉवर ना म्हणून लोकांची हालत अशी जाता. इज इट ट्रू? ना तशें कांय ना. सी तुका सांगता आज देश इतलो फुडें गेल्लो आसा आनी जग फुडें घेतला. अनमॅन्ड पॉवर स्टेशन जाल्ले, म्हणजे सबस्टेशन जाल्ले. I understand that government has to take care of everybody. No, I'm not talking about man and unmanned things. I'm talking about the power failures and blackouts. No. In that case, when you need manpower to maintain those things, थंय तुमच्याकडे manpower सामको कमी आसा. ना सामको ना, थोडोसो कमी आसा. पूण तें सांगता तुमकां आज see my dream that if I am here for the next 2.5 years of this government as a prime minister, I want to make my entire network of substation on a mobile. I want to know, sitting here, which transformer has failed at what time, what is the reason of failure, if it has failed, if it was put off, what time it was put off, what time it is on, and what is the reason. Digitization. I'm करता, and I know that if I have already decided, my division 7 जे माझे कुचडे आसा, it is almost 60% complete. I want to do for the entire Goa. हांव पयलीं म्हजे ऑलमोस्ट 8 महिने जे डिपार्टमेंटाचे वेस्ट जाले इज बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग ऑफ डीसीबी. म्हाका 8 महिने लागले, 5 वर्सां डीसीबी करून आशिल्ली आनी डीसीबी करून अकाउंट्सान हांवें आतां जाग्यार हाडला. दॅट इज आय कॅन से दॅट आउटस्टँडिंग ऑफ दीस डिपार्टमेंट इज 383 crores एज ऑफ डेट. एवरीथिंग हॅज बीन फायनलायज, एवरी पर्सन अकाउंटेबिलिटी इज देयर. एवरी तुवें म्हाका जर मागलें की हे मनशाचे कितले वर्साचे कित्याक पेंडींग आसा ते एक कंप्युटरायज टायपाचेर 1 मिनटान तुका दिवंक शकता. खंयचे बिल खंयचे पेंडींग उरला. So this took me some time. Now this is one side. Next is this. So my idea is that this department should be more prompt and it should be more of the new generation. We should take on the digitalization mode. We should take on the systems on board, which I will do in the next 2.5 years what I have got, where we will see that my target is to give 24 hours power to everybody, because गोंयांत कितें जालो साहेब, फॉर्च्युनेटली द ग्रीड तुम्ही सांगल्या पळय जे आउटसायड पॉवर येता, भायलो जर पॉवर फेल जालो हांव काय करूं शकना. बट आय शूड सी दॅट आफ्टर पॉवर कम्स टू गोवा there should not be any problem in Goa. This is my idea. It takes time. It's not going to be easy. But let me at least dream to do it. So in a dream to do it, maybe success माझे फाटल्यान कोण जाता, at least it take over and complete it. But we will plan in doing in that direction, and I know I will achieve it, because गोंयांत कितें जालें साहेब, लकीली आमकां जे सबस्टेशन जे आसा आतां टर्मिनार म्हणून एक न्यूज ऑपॉर्च्युनिटी. सो ऑल आमचे कडेन 4 लायनी येता भायल्यान गोंयांत, and each line is capable to take the entire load of Goa for the next 20 years. So there is no problem of getting the power unless they are disturbed. So power is reaching Goa. Maybe the cost is different. Cost is not different. आम्ही लोड शेडिंग म्हणटा पळय, इंडस्ट्रियल शेडिंग लोड शेडिंग करता, because sometimes we have to pay almost 12 rupees a unit, 13 rupees a unit to buy from power at 6 to 11. समजलं तू? So my idea is to see that everything is in such a fashion that over the next 2 years we will be able to give 24 hours power to
every person in Goa, whether it is industry, whether it is domestic, whether it is anybody. And in that same bargain, we will also ask people to go self-established. Because today technology has changed. If you take solar energy in the day, store it at night, you can use it at night. You don't have to depend on electricity. पहिले लोक इन्व्हर्टर घालताले, हय आता इन्व्हर्टरची गरज ना. दे शुड गो टू न्यू टेक्नॉलॉजी. सो दॅट आम्ही ते आता ऑटोमॅटिकली म्हणजे आम्ही एक महिन्यानी बी वी आर कमिंग विथ अ डिफरंट मॉडेल. फॉर दॅट ऑल्सो आय वॉन्ट टू गिव्ह 50% सबसिडी. ओके. वी आर प्लॅनिंग इन लॉट ऑफ डायरेक्शन्स अँड वी आर ऑल्सो नाव कमिंग विथ न्यू एनर्जी. जे लोक जे आमच्या आता इंडस्ट्रीक हांवें सांगला की तुमकां जेन्ना 6 ते 11 पॉवर जाय, यू शूड यूज सोलर, स्टोर अँड रियूज इट. सो आय विल गिव्ह यू ऑल सॉर्ट ऑफ मेकॅनिझम ऑफ हेल्प हाऊ टू डू इट. ओके. तर आज आमच्या राजमाची या कार्यावळीन असले आमचे वीज मंत्री निलेश काब्राल. आणि आज ही त्यांची मुलाखत घेवपाचे कारण इतकेच की खुबशा लोकांच्यो तक्रारी आसल्यो की पॉवर गोंयांत सगळीकडे फेल्युअर जाता. आणि तुम्ही आज त्यांचे मनोगत ऐकलें आणि तांच्यांनी उक्त्या मनांनी तुमकां सांगलें की कित्याक खंय कशें आणि तांच्या मनान ह्या फुडें गोंया खातीर कितें करपाचें आसा ह्या पॉवराच्या बाबतींत. थँक्यू निलेश बाब. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच.